Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. First assembly session of newly elected government and opposition begins on Monday. Members of Legislative Assembly administered oath of office. Rajendra Arlekar, new Speaker of Goa Assembly, promises fair and unbiased proceedings. CM Manohar Parrikar, Pratap Singh Rane and others congratulate the Speaker. Won't hesitate to scold Parrikar and Rane if they cross a line in the Assembly. New Speaker Arlekar tells Prudent in an exclusive interview. Says he will dispose cases coming before him as soon as possible. Goa Gold Dealers Association observes token strike on Monday. Dealers protest against Union government's budget proposal of raise in customs duty, excise and consumer tax, demand rollback. And Kamran Khan says he does not chuck. IPL speedster opens up to Prudent about his slinging bowling action. UP led puzzled over his non-selection in Ranji squads despite clean sheet from Australia. Now the news in detail. First assembly session of the newly elected government and opposition began from Monday. All the 40 members of the Legislative Assembly were administered the oath of office. 18 MLAs took oath in English, 14 MLAs took oath in Marathi, and merely 7 MLAs took oath in Konkani. मी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा राज्य विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. हांव मनोहर पर्रीकार गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला म्हूण देवाच्या नांवान सोपूत घेता. खरेनिशी सांगता की हांव कायद्यान थारायिल्ल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलो आनी भारताचे सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलो आनी जे कर्तव्य आता म्हाका लागू जाता ते खरेपणान फुडें करतलो. मी रामकृष्ण उर्फ सुदीन माधव ढवळीकर गोवा राज्य विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो. परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. I, Pratap Singh Ravji Rane, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Francisco Xavier Pacheco, have been elected as a member of Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will solemnly affirm, bear truth, faith, allegiance to the Constitution of India as by the law established, that I will uphold the sovereignty, integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Jennifer Montserrat, have been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will solemnly affirm, bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. All the 40 members of Legislative Assembly were administered the oath of office on Monday.
Some took oath in Konkani, some in Marathi, and some in English. In BJP, 10 MLAs took oath in Marathi, 6 in English, and 4 in Konkani. In Congress, 7 MLAs took oath in English and 2 in Konkani. In MGP, 3 MLAs took oath in Marathi. 3 independent MLAs took oath in English, 1 in Marathi and 1 in Konkani, and 2 MLAs of GVP took oath in English. In total, 18 MLAs took oath in English, 14 MLAs took oath in Marathi, and merely 7 MLAs took oath in Konkani. Our reporter from Assembly, Laukik Shilkar, Devendra Gaokar, with video journalist Omkar Farari. Rajendra Aralekar is the new Speaker of Goa Assembly. He was elected unopposed on Monday. He has promised fair proceedings in the House. CM Manohar Parrikar, former Speaker Pratap Singh Rane and others congratulated the Speaker. Pro Tem Speaker Mahadev Naik handed over the charge. I hereby declare that Sri Rajendra Aralekar elected unanimously to the post of the Speaker of the House. हांव तांकां सगळ्यांच्या वतीन सुयश चिंतिता सगळ्या पेडणेकार लोकांकूय हांव तांचें अभिनंदन करता की ह्या जो हायेस्ट पोस्ट तुमकां मेळ्ळा तुमी त्या लोकांचें रिप्रेझेंटेशन करता हाच्या बद्दल परत एकदा अभिनंदन करता. This is one of the honored posts in this assembly, and I'm sure you will uphold all the dignity of the House, the decorum of the House, at the same time protect the rights and privileges of all the members of this House. सहिष्णुता ह्या शब्दाचे सही अर्थान योग्य अर्थान आम्ही जर पालन करत जाल्यार सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी बाकाचेर बसलेले आमदार हांच्या भितर संघर्षाचे प्रसंग खूप कमी येतले. ह्या खुर्चे वेल्यान ह्या पद्धतीचो आदर तुमच्या प्रत्येकाच्या मताचो करचो अशी तुमची अपेक्षा आसा आणि तुमचो अपेक्षा भंग हांव करचो ना हाची म्हाका खात्री आसा. ह्या नव्या विधानसभेन सव्या विधानसभेन जवळ जवळ 50% सदस्य हे पूर्णपणे नवे आसात. ह्या सदस्यांचे खरे म्हणजे प्रशिक्षण जावपाची आवश्यकता आसा. म्हजी तुमच्या कडल्यान अपेक्षा आसा ती सहकार्याची आसा. तसो ह्या पदाचेर हांव नवोच आसा, पण हांगासर बसल्या नंतर एका अर्थाने विक्रमादित्याचें सिंहासन आसा. हांगासरले निर्णय हे खंयच्याय पद्दतीन एखाद्या पक्षाक पक्षपातीपणे आसतले अशें म्हाका दिसना. निपक्षपातीपणान हांगासरले निर्णय जावचे असो म्हजो प्रयत्न आसतलो आणि म्हणून ह्या जाग्याचेर बशिल्ल्या प्रत्येका कडल्यान तुमची जी अपेक्षा आसा ती पूर्ण जातली. Our reporter from Assembly, Laukik Shilkar, Devendra Gaokar, with video journalist Omkar Farari. In his first ever interview after being elected Speaker of Goa Legislative Assembly, Rajendra Aralekar told Prudent that he will not hesitate to scold Manohar Parrikar and Pratap Singh Rane if they cross a line in the House. He said that he will dispose cases coming before him as soon as possible without delaying the decision-making process. He was speaking in our weekly program, Head On. म्हाका दिसता की विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणजे सभापती जो आसता, हांव राज्यपालांच्या हाजेर कांय उलयना, पण सभापतीन जे आसा ताणें आपल्या समोर आयिल्ले जे कितें आसतात निर्णया खातीर आयिल्ल्यो गोश्टी ज्यो आसतात तांचे निर्णय ताबडतोब दिवपाची गरज आसता. कारण तो ज्या वेळार आता ही कशी आसा एक कॉसी ज्युडिशियल पोजिशन ही कॉसी ज्युडिशियल, त्यामुळे हे अशें जे न्यायीक जी जबाबदारी आसा ती न्यायीक जबाबदारी पार ही त्वरेन करपाक जाय, रोखडीच करपाची गरज आसता. कारण आमी म्हटल्यार जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड, तें कोणाच्याच मनान येवपाक जायना. म्हणून जी ज्युडिशियल जबाबदारी जी सभापती जी आसा ती जाता तितल्या बेगीन करपाची गरज. एक गजाल खरेंच सांगात, फाल्यां कितें चूक जाली जाल्यार मनोहर पर्रीकाराक तापयतले? गरज आसा जाल्यार तापोवचें पडलें ना.
गरज आसा जाल्यार बरोबर गरज आसले बेस्टच कोण तापयता. पण कशें चूक जाली जाल्यार तापोवप इन द सेन्स ही ताज्या बाजून रावपाची गरज ना न्ही. चूक जाली जाल्यार चूक म्हणून सांगपाक देर मॅटर शूड. सेम प्रताप सिंग राणे सांगतले तितल्याच ब्लंटली. हांवें तेंच सांगलें ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन कितें किंवा लिडर ऑफ द हावस कितें तर ह्या दोगांयकय तांच्यो चुको दाखोवपाचें काम हो सभापतीन करपाक जाय. तांणी बऱ्यो गजाली केल्ल्यो जाल्यारय ताणें एप्रिशिएट करपाक जाय. त्यामुळे तांकां बाबा तुजी चूक जाली म्हणजे म्हज्या एकंदरीत थिंकिंगान जें बसता म्हाका दिसता की तुजें चुकलेलें आसा यू स्टॉप दॅट. ताका सांगपाक जाय तुजें तें बंद कर म्हणून. इफ एट ऑल दे मेक सम मिस्टेक्स चुको कितें जाल्यार आय वील डू इट. ऑन अ स्केल ऑफ 10 प्रताप सिंग राणेची सभापतीची कारकीर्द कितले रेट करतले? सभापती पदाची कारकीर्द 5 वर्सां फाटली. फाटल्या 5 ऑन अ स्केल ऑफ 10 दातली कितली मार्क? मदल्यो कांय गोश्टी बी अशें बऱ्योच हें आसात जर काही सगळे जाल्यार गृहीत ते धरून. अशें कमी जायत वता आनी मागीर ओके आय वील पुट इट एट 6. 60% फर्स्ट क्लास दितात डिस्टिंक्शन दिनात आनी सेकंड क्लासाकय घालनात. एक कांय खाती घेवन कॅबिनेट मंत्री म्हूण कारभार चलोवपाक चड आवडटा आशिल्लें? ताजेर अजून हांव आत्तां सांगूं शकना कारण तसो ताजो म्हाका हें ना. पण हांगासर हांवें दोनी गोश्टींचो विचार केलो की हें बरें काय तें बरें अशें म्हणून आनी म्हाका सांगलें की तूं निर्णय करून सांग. हांवें थोडे दीस वाट पळोवन सांगलें की हांव सभापती पद घेता म्हणून. कारण हांगासरय आमच्या पार्टींतल्यो कांय गोश्टी आसात ताजे लक्षांत घेवन म्हाका हें बी ठरोवचें पडलें की ना हांगासर म्हज्या सारको एक थोडोसो वरिश्ठ सिनियर मनीस जाय. आय वील टेक दीस पोजिशन. चड कितें आवडटा आशिल्लें हें काय तें? आय कॅनॉट डिस्क्रिमिनेट लायक दीस किंवा तशें हांव सांगूच शकना की तें बरें आसा की हें बरें आसा. दोनीय लोकांचें काम करपाचें साधन आसा लोकांचे. त्यामुळे कामां करपाक दोनी कडेन मेळटात. हांवें हांगासर पळयलें की हांगासरल्यानय म्हज्या मतदारसंघांतल्या लोकांची कामां करपाक जर मेळटा जाल्यार वाय नॉट टेक दीस पोजिशन अँड स्टील हॅव सम गूड स्टेटस ताजो पावर आनी हें अशें तें. लेट अस एन्जॉय बोथ द. It's time for a short break. Stay tuned.